आज आम्ही येऊन याची आम्ही फॅसिलिटी इनॉग्रेट केली आणि लागले म्हणटा तशें आज फर्स्ट टायम गोंयांत म्हणजे वास्को भितर आमी एक स्टेडियम फ्लडलायट केला म्हणजे तिलक मैदान बी स्टेटाचे धाकटो ग्राउंड जो गांवांनी आसता तो पसून लोकांक बरी सुविधा मेळची म्हणजे वर्किंग क्लास आसा तांकां रातचे खेळपाक म्हणजे वर्किंग क्लासाचे भुरग्यांक रातचे थोडे मेळना सकाळी खेळपाक तांकां रातचे फॅसिलिटी मेळची तें केलां आनी हो जो इंडोर स्टेडियम आसा तो टोटली आमी रिफर्बिश केला म्हणजे पेंटींग नवें केलां लायटी सगळ्यो नव्यो केल्या तातूंत ज्यो आमी मोडिल्ले तोडिल्ले सगळे नवे जे बॅडमिंटन पटू आसा तांकां एक बरो इंडोर स्टेडियम दिवपाचो प्रयत्न केला ताज्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा जयेश डब्ल्यूचे जेणे आपले CSR इनिशिएटीव हाजे अंडर हो कार्यक्रम घेतिल्लो आसा हांगा कॅप्टन अनुराग आसा एंथनी आसा आनी सगळ्यांनी खूब सपोर्ट करून आमकां हे दोनूय म्हणजे अरावंड 30-35 लाखाचो हे दिवन आज हे दोनूय ग्राउंड आज आमी सराच्या हातान रस्ते आमी इनॉग्रेट केले आणि खूब आमी सराक मुद्दम कित्याक ताजेर प्रत्येक जेन्ना वास्कोकारांनी म्हणजे हांव म्हजो रिप्रेझेंटेटीव आसले प्रत्येक गोष्टीत वास्कोकारांनी जेन्ना मागिल्ली आसा तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां केन्नाच ना म्हणना तो तिलक मैदान ओपन करपाचो आसा इतले वर्स बरेच हे करून आसले आमचे रिक्वेस्टाचेर सरान सिस्टमॅटीक पद्दतीन जे क्लब्स आसा जे स्कुलां आसा तांकां गॅदरींग करपा जाय हांकां ओपन करून दिलें एक मोठो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे 50 कोटीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज खंय तरी ताज्या आपल्याकडे जाता आतां हें जाता आनी स्लो आमी तिनूय जातकूच एम्पिटीक पसून हाल घालपाचो एक आमचो सराचें हें आसा आमच्या खातीर हांव सराचें देव बरें करूं दिता आतां पसून म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की आज जेन्ना पसून आमी हांगा इनॉग्रेट करता आमी सराक सांगिल्लें की हांगा एक सिंथेटीक ट्रॅक घाल म्हणून आनी आवाज जेन्ना सराक विचारतालो सर हाजे आमकां बेगीन आमकां पास करून दी तेन्ना आमकां सरान सांगलें की तुका 2.76 crore एप्रूव जावन एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन तुजी टेंडर स्टेजीर पावलें म्हणून म्हणजे इतले फास्ट काम आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सर करता हांव चड उलयना हांव तांच्या मनाघातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा मागचे पयलींच ड्युटी म्हाका दिसता मंत्री आपलो पयले फावटी दिसता त्या खातीर सर तुमचे मनाघातांतल्यान देव बरें स्पोर्ट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स यांच्या आखेरकां सकल आयिल्ले हो बुतेभाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे आज CSR फंडांतल्यान ताजी नव्यान आमी रुपरेशा किंवा ताका साद चडयलेलो आसा ह्या वेळाचेर हांव मिसेस JSW हेंचे युनिट हेड जे आसात किंवा एकंदरीत कंपनी जी आसा तांचे खूब मना पासून हांव आभार व्यक्त करतो कारण तांच्यांनी दिल्लो तेंको त्या खातीरूच ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची आमी साथ चडोवपाक लागली पूण हेजे भितर जो इनिशिएटीव जो घेतिल्लो आशिल्लो तो स्थानीक आमदार हे म्हजे लागींचे इश्ट दाजीबाब साळकर हांव एकूच सांगपाक सोदतलो की ज्या वेळाचेर ह्या बुटेभाटाक आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर तुमच्या प्रेझेन्साचे भितर हांवें दाजीबाब म्हजे मित्र जे आसा तांकां हांवें एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें ते एकंदरीत ह्या बुटेभाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची जी फेस जो आसा तो लिफ्ट करतलो ताणें फक्त तुमकां अर्दें सांगलें की ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसेसान भितर आसा बट हांव तुमकां इतलें सांगतलो आमी ऑलरेडी 2.76 crore रुपीसाचे टेंडर ऑलरेडी फ्लोट केल्ले आसात जितलें काम केल्लें आसा तितलें मायनस करून जे ग्रामस्थांक किंवा स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीक जाय तें काम करपाची भुबा आमी सगळे आदरणीय आमदार आनी बाकीचे सगळे एथलीट्स जे आसात तांचे कडेन आमी दिल्ले आसा नॉट ओन्ली दीस जे आमदारान आज मागिल्लें आशिल्लें तें आमी उबारून धरिल्लें आसा जे तेणी ऑलरेडी उलयलो की आमचे टिळक मैदानाचें काम सुद्दां ऑलरेडी 9 crore रुपीस खर्च करून आमी ऑलरेडी टेंडर फ्लोट केल्लें आसा तेजें फक्त ओपनिंग उरिल्लें आसा बाय टुमारो ऑर डे आफ्टर टुमारो ऑर एट द मॅक्स मंडे तेजें ओपनिंग जातलें हेंवूय काम सुरू जातलें आनी जे मोठ्यांतलो मोठो प्रोजेक्ट जो वास्को ऑलमोस्ट मोर दॅन 53 crore रुपीस जो आमचो वास्को जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची आतुरतेन सगळे वास्कोकार म्हजी वाट पळयता ऑलरेडी ताजे आमी EFC क्लियरन्स आमी घेतिल्ले आसात थोडेशें आमकां अल्टरेशन करपाक जाय आनी बाय अनदर 1 to 1.5 months ऑफ टायम हे सगळे काही गोष्टी जाग्यार पडून होय आमी टेंडर करतले म्हणजे वास्कोकारांक जे हांवें कमिटमेंट दिल्लें आशिल्लें
तें फुलफील करपाचो ऑलमोस्ट इट इज वर्ज ऑन द फायनल स्टेज. हे केन्ना शक्य जाता? हे शक्य तेन्नाच जाता ज्या वेळाचेर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसता तो सातत्यान फॉलोअपान भितर आसता आणि फॉलोअप केले बद्दल हे सगळे काही गोष्टी जावपाक लागल्या. आज सुंदर असो ह्या बॅडमिंटन कोर्ट जो आसा आमकांय थोडीशी खेळपा खातीर एक संदी मेळ्ळी बरेच वर्सांनी. आणि जे वास्को खातीर जे म्हजे कडेन जी खातीं जी आसा 3 डिपार्टमेंटां जी आसा ती वास्कोकारांचे सेवे खातीर सदांच आसतली अशें हांव वास्कोकारांक सांगपाक सोदतां. आमचे इश्ट आसात, आमचे जादव आसात, म्हजे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आसात, दुसरे इश्ट आसात गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचे वायस चेअरमॅन, मागीर म्हणजे चेअरपर्सन आसात. हेंच्या सगळ्यांच्या एफर्ट्सान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार वता आसतना आतां टीम वर्क लिड्स टू द विक्ट्री हो जो कॉन्सेप्ट जो आसा पळय तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा. जो पर्यंत मतभेद न बांदून दवरता आपल्या वास्कोकारां खातीर कितें जाय हो जो विचार करपाची सरणी जी आसा पळय ते तांचे भितर आसा. आनी म्हणून सामकें फास्ट स्पिडीचेर फास्ट पेसाचेर आजचें हें CSR अंडर घेतिल्लें काम जें आसा तेजें शुभारंभ जाता. वन्स अगेन आय एम थँकफूल टू द GSW एंटायर टीम ऑफ द गोवा युनिट्री for supporting, and I am very much thankful to all the management who have conveyed our regards on behalf of the government of Goa and to your higher authority, and we look upon continuous support from Goa people in near future also, because if we want to develop our India in all fraternity, definitely the CSR and the CSR support is very important. I thanks to each and everyone, especially the viewers and the spectators, and especially the voters of the Mormugua Taluka, who has helped and who is very much enthusiastic of following all the work to get the people in this. And sir, but हांवें तुमी ज्या वेळाचेर डिमांड केलो आसा टिळक क्लिनाक ओपन करचें हांवें करून दाखयलेलें आसा. आज भुतो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्सक्लुझिवली मेंट फॉर द ग्रासरूट लेवल एथलीट्स जे आसा स्पोर्ट्स पर्सन जे आसा तांचे खातीर तुमी ओपन करपाक जाय. आणि आमी ओपन आसात. फक्त एकूच जबाबदारी हांव वास्कोकारां कडेन हात जोडून मागतलो, जी गव्हर्मेंटाची जरी ही जे कॉम्प्लेक्सीस आसले हे कॉम्प्लेक्स आपले अशे धरून तुमी ज्या वेळाचेर काम करतना आमकां सुद्दां आउट ऑफ वे वचून बॉक्सांतले भायर येवन तुमकां सपोर्ट करपाक आमकां सुद्दां मेळटलो. कारण स्पोर्ट्स पर्सनाक डिसिप्लीन आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आनी ती डिसिप्लीन तुमगेलें आसतली अशें हांव चिंतता. So what is the status of MPT ground? Yeah, as far as MPD is concerned, we have already spoken with the officials of the MPD, and definitely with the support of both the MLAs, we are going to take the work and we will see that the MPT ground, which is only one ground has remained to update it, then we will take it. सर वास्कोचो जिम जो आहा तिलक मैदानाचेर तो वर्साच्या वर्सा पावसान गळटा आनी खंय तरी दृश्टी आता तातूंत भितर हे सगळे जिम हातूंत भितर सुद्दां कॉम्प्लेक्सान जिम आसा आमचो वेल इक्विप्ड जिम आसतलो. वी वील टेक केअर ऑफ दॅट.